Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, worship you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Idaga shogo dogo 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 dogo. Shila bara 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 bara. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hoglap Jesus, महिमा Jesus. स्तुति Jesus, आराधना Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesus, Argan Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Argala. Argan Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति आराधना महिमा स्वामी ईश्वर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise you. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमका सर्वांक या संदेशाच्या मागण्या योग कर मागता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम काय तुझी खुशी सगळ्यात दादशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे खुर्पे तुमचे जे सांगता स्त्री आमच्या तुमचे देव आणि ते फॉल्स क्रिश्चियन जेजू मगेन मरे देवाची महिमा मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या लरा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesus. Argan Jesus. Hoglap Jesus. Hoglap Jesus. महिमा Jesus. महिमा जेजू. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज सांजेर ह्या वेळार आमी सोम्याच्या हजारपणी आयल्या. आमी आमच्या घरांनी बसून आसल्यार कितें कामार मोदें आमी मागणें करूंक आमच्या काळजांत आनी मनांत हावन आमी अत्रेगून आसल्यार सोम्याची सकत सोम्याचे दोळे आमचे थंय पळोवन आसात, आमकां पळोवन आसात. God is searching our hearts. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सोमी राखून आसा, मागणें जावन आसा काळजांत हावन येवचें. जर तर तुज्या कामांनी तूं बिजी आसय जाल्यार एक कडेन कंप्युटरार या लॅपटॉपार एक विंडो उक्ते करून मागणें पळोवन आसा जाल्यार तुका जाल्यार सोमी ह्या वेळार ह्या संजेच्या वेळार आपडूंक शकता. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार तुजें काळीज सोमी पळयता, तुजें मन सोमी पळयता. प्रेज द लॉर्ड. तूं जर तर रांदून आसाय या खंयचेंय काम करनासाय तरी तुका देव आपडूंक शकता. हालेलुया. हालेलुया. आनी जर तर तूं सेपरेट वेळ डेडिकेट करून सोम्या मुखार मागण्याक म्हूण बसलय तुका आनीकी सर आशिर्वादांनी सोमी बरोवंक तयार आसा. हालेलुया. ह्या वेळार तुकाच तूं समर्पण दी. सोम्याक आमकांच आमी काळजांत हांव समर्पण दिया. कितेंय आमचें उणेपण आसूं दी, कितेंय आमचें बेजाराय आसूं दी, ह्या वेळार सोम्याक समर्पण दिया आनी बोगसाणें मागया. सोम्या तुजी सगळ्यात आमचेर तूं वाडय. सोम्या तुजी पवित्र आत्म्याक आमकां तूं बोर सोम्या. हालेलुया. हालेलुया. स्तुती करया, आराधना करया. हालेलुया. आमकांच आमी समर्पण दिता सोम्या तुज्या हाती. हर एक आमी आमकांच आमचे काळीज आमकां तुका समर्पण दिता सोम्या. तुज्या हाती आमी समर्पण दिता सोम्या. म्हजी जिणी समर्पण दिता. म्हजे खांब, म्हजी भलायकी, तुजें काळीज, म्हजे मागण्याचें जिवीत, तुजे कुटुंब तुज्या हाती समर्पण दिता सोम्या. ये पवित्र आत्म्या ये. सोम्या जेजू ये. तुजी सक्तीन म्हाका भर. हर एकल्याक आमकां तुजी सक्तीन भर. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeswe stotra aradhane mahime stuti vandane. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeswe aradhane, Yeswe mahime. Abhishek se Swami, Abhishek se Swami Yeswe. Tharaba, 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 tharaba. Ye pavitra हर एक लेखा मध्ये सत्यन बर सोम्या बर पवित्र आत्म्या बर तू म्हाका अभिषेकित कर, अभिषेकित कर. बर तू म्हाका मगान म्हाका बर सोम्या. आत्म्या बर तू म्हाका बर
का आत्म्याये तुमका ये पवित्र आत्मा खराबा थोड़ो दो बस ये पवित्र आत्म्याये तुमका आराधना 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 Thank you Lord, thank you Jesus, Argan Jesus, आराधना आराधना thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. आराधना 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 यीशु Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen, thank you Lord. समर्पित Hallelujah, hallelujah. कीर्तन 103 पहिलं ओळ अशी म्हणतात, आत्म्या माझ्या सुरेश्वराची स्तुती कर, म्हणजे सगळ्या अंतस्कंताची स्तुती करू. आत्म्या माझ्या सुरेश्वराची स्तुती कर आणि त्याचे उपकार केदींच विसर नका. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही केदींच सुरेश्वरान देवा सोम्यान आमकां केले उपकार विसरू नजो. कित्याक म्हळ्यार आमी जेन्ना आमी अर्गां दिता, आमी आमकांच सोम्याच्या सक्तेक कनेक्ट करून घेता आणि ताचे अभिषेक ताचे सकत आमचे थंय वाळून येता. हर एक वड अजाप करचे पयलें जेजून अर्गां दिली, वड अजाप करचे पयलीं अर्गां दिली. उंडे मल्टिप्लाय करतना अजाप उंड्याचे अद्भुत करतना ताणें अर्गां दिली. लाजरसा जिवंत करतना ताणें अर्गां दिली. आनी ताणें आमकां शिकयलें, जेजून आमकां शिकयलें, उंड्याक पयलें मीस भेटयतना बापाक ताणें अर्गां दिली, उंडो आनी वायन अर्गां दिली. त्या खातीर आमी अर्गां दिवंक जाय आनी हें अर्गां दितना आमचें काळीज आमकांच आमी उक्तें करून सुम्याक समर्पण दिता. अर्गां तुका सुम्याक अर्गां जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आनी तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा तिसरी वळ, सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, तुज्यो सर्व पिडा पयस करता. आमी आमचे अपराध बॉक्सून काडून येवंक जाय जाल्यार, आमकां बॉक्सांनी जाय जाल्यार आमी सोमी आमच्या हजारपणां मुखार येवंक जाय. आनीक कारण म्हणटा देवाचें उतार, सर तुज्यो पिडा पयस करता. हालेलुया. खंयची ती पिडा शिडाची जावं दी, खंयचे कोविडाची सकत आसूं दी, हर एक आमकां तूं गुण करूंक शकता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एका थाळ्यान आमी स्तुती करया, अर्गां दिवया, गितां गावन स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ. 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 ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ.
ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वही सुनिए मैं के लिए सर्व अद्भुत कार्य वर्ती जाऊंगा साथ मुझे जीनिए तो मुझे खाल जानते मुझे कुछ मानते मैं के लिए अद्भुत कार्य वो वर्ती जाऊंगा साथ. सुनिए क्या कहते मैं तो घर गान देता हम गा पुट ले लगाते हम गा मिशन कर ले लगाते हम गा हर एक लाख तुम्हें मिशन जान सत्र के लगाते हम तो घर गान देता. हालेलुया 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 जीसस. ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಭಯವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಭಯವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತರಾದವರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು. ಶಕ್ತರಾದವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯವು. ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ. ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ, ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖದ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ದೀಪ, ಈ ದೀಪ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ತೋರುವ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀನು ಕೊಡುವ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. हालेलुया हालेलुया. हमका वादा केले स्वामी, पवित्र तुझे शक्ती का दिन हम घर का देता जे उत्तरायण का तुझा केला वाटे का दिन हम जो घर का देता स्तुति करता स्वामी. हालेलुया हालेलुया. ಶತ್ರುವ ತುಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ತಂದವನು ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ವಾಕ್ಯವ ಕಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಶತ್ರುವ ತುಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ತಂದವನು ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ವಾಕ್ಯವ ಕಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಶತ್ರುವ ತುಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ತಂದವನು ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ವಾಕ್ಯವ ಕಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಶತ್ರುವ ತುಳಿಯಲು ಶಕ್ತಿ ತಂದವನು ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ, ವಾಕ್ಯವ ಕಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಶತ್ರು ಕಾಲ ಕೇಳಗಲ್ಲವೋ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಶತ್ರು ಕಾಲ ಕೇಳಗಲ್ಲವೋ. ರೋಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ರೋಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಹಾಡಿ
ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ 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 ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆವ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಗಿ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸುವ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹರ್ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಹರ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸು ನಿಮಗೆ Orgasomia Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Aradhane, 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 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಫಾದರ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. देवाचे उतार
अशें म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय पयली वळ जावन अशें वाचया. त्या पासून सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे बरी प्रार्थिता, तुमची जेणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकल्याक आमकां देवान एक आपोवणें दिला, एक बेस दिला. प्रेज द लॉर्ड. आनीक आमची जिणी त्या प्रमाणे जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमकां देवान आपयल्ल्या वेळार देव आमकां संपूर्ण सुटका दिवन त्या आपोवण्याक आमकां तयार करता. हालेलुया. त्या खातीर सोमी आमकां पवित्रत्वाची सकत दिता, बळ दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून हर एकले आमी जेन्ना स्तुती करता, जेन्ना आमी आराधन करता, जेन्ना आमी सोम्याच्या हजारपणां मुखार येता, त्या वेळार आमचे ते आसले सर्व अस्कत आमी सोम्याक समर्पण दितना सोमी आमकां आयती करता. जे कितें अडकळ्यो आसल्यो पुरो तो मोड घालता. हालेलुया. हालेलुया. ह्या खातीर आमकांच आमी समर्पूंक जाय, आमकांच आमी चड आनी चड समर्पून दिवया. आनी जेजूच्या नांवा मुखार हर एक सकत दिमी बागता आनीक ती ताच्या फांदा आसा. हालेलुया. इट इज अंडर द फीट ऑफ जीसस क्रायस्ट. खंयच्याय सक्तेक तुजे वयर या तुज्या तुका दिल्ल्या फ्रिडमाचेर, तुका दिल्ल्या ह्या फ्री जिवनाचेर अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमी हर एक खंयच्या एका संकटाच्या पातकाच्यो जावं आनी खाल्याचो जावं गुलामपणांत आमी आसा जाल्यार संपूर्ण सुटका आमी मागूंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्म्याची सगत आमचेर देंवून येता, पवित्र आत्मो जावन आसा सुटका दिवचो आत्मो. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या डायरेक्शना प्रकार आमी जियेता, आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां आपयतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या खातीर आमी आमकांच समर्पण दिवया, स्तुती करया, आराधन करया. आनी आराधन करता आसतना आमी आमकांच संपूर्ण रितीन आमची काळजां मनां सोम्याक समर्पण दिवन आमी आमच्या कितें आमचे तें अडखळी आसल्यार त्यो आमकां सोम्याक समर्पण दिवन बक्षांनी मागया. आनी सोम्याचे सकत आमचें तें वाळोवन येवन आमकां आपूड दी म्हूण मागया. कोणाकी जर पिडेतावन वळवळटा जाल्यार आनी खंयच्या दुखीतान वळवतात जाल्यार ह्या वेळार आमी सोम्याक समर्पण दिया. मागया आमी संपूर्ण सुटका मेळचे खातीर. भावांनो आनी भयणीनो, पावल आनी सिलास बंदेंत आसल्या वेळार ते आरामार इजीचेर बसून नातले. आज तूं आनी हांव सुटकेच्या वेळार आसा. आमी बंदी जावन ना. आमच्या हातांक चेनी नात, आमकां मार घाल, आमकां गाय कर, आमकां बंदीन दवरूंक ना. आमी फ्री सुटकेंत आसा. सुटका जाल्ली जीवन आमचे फ्रिडमान आमी जिवन आसा. बगार आमी देवाचें उतर वाचूंक जाल्यार पावल आनी सिलास तांकां मार घालन, तांकां काळोखाच्या बंदिवान जावन तांकां बंदेंत घाल्लें. आनी तांकां त्या दुखी निमती आनीक तांकां बांदून घाल्ल्या चेनी निमती तांकां ती सुटका नातली. तांकां तांच्या जिवितांत तांचे भलायकी नातली. पुरा हर एक आंग पांग दूख आसलें. दे वर नॉट एट ईज बट दे कूड वर्शीप द लॉर्ड. आमेन. तितल्या दुखींत तितल्या वळवळ्यांनी ते सोम्याक स्तुती करूंक शकले. जर तर आमी आमच्या ह्या परिस्थितींत सोम्याक स्तुती करूंक शकता गे, जर तर आमी सकाळीं आमकांच आमचें मन आमी बदलूंक जाय. तुजी खंयची ती परिस्थिती जावं दी, सोम्याक तुवें स्तुती करूंक जाय. जेन्ना तूं सोम्याक स्तुती करताय तुका संपूर्ण सुटका मेळटा. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा आमी संतोश भरीत जावंक आसा. पवित्र आत्म्यान दिवचे संतोशान आमी संतोश भरीत जाताना ती आमकां एक सकत जाता. दॅट इज द जॉय. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ती सकत आमचे थंय वाडटली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು, ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು,
ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. स्तुति आराधना महिमा स्तुति वंदन सुनि हर गान जेसु आमचे मुखार येऊन तुम्ही जाणार आमका वाट दाखोवचो कितें अडकळी आल्या ते बंदेड मोन आमचे मुखार समजून जावन आसा देव आमचो. हालेलुया. थँक यू जीसस. आमेन. थँक यू लॉर्ड. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. 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 ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे मुखार सगळे संकट आलो. भावांनी बहिणीनो, इस्रायल भारी कष्टांत आसता वेळार, दुखीन आसता वेळार उज्याच्या खांब्यानी आनी उजवाडान तुम्ही मुखार गेलो, ताका वाट दाखोवन अजापानी तांकां ताणें वाट दाखयली, तांकां ताणें सुटका दिली. आजुनी हर एकल्याक आमच्या जिणेंत तो धाडटा, आंजांक धाडटा, आंज वडयांक धाडटा. हाची सगळ्यात आमच्या मुखार तो धाडटा, अजापांक घडटात. आमकां तो रक्षण दिता. सर्व दुखांतावन, सर्व अवघडतावन आमकां तो रक्षण दिता. सर्व पिडेतावन रक्षण दिता. मरणाच्या संकटावन तो आमकां वाटायता. त्या खातीर आमी अर्गां दिवया, स्तुतीक अर्गां स्तुती दिवन तुमकां आमी वांकणी करया. हालेलुया. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ. ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವ ಅಳಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವ ಅಳಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost fire, ಅಭಿಷೇಕ कर हृदय लगा ओ सगळ हृदय बलवंडी हृदय सुखमंदी संपूर्ण बलकी संपूर्ण सुख हालेलुया अग्नि अभिषेक अभिषेक रे संदर बल the name of Jesus Christ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಭಿಷೇಕ the mighty name of Jesus, the name of Jesus Christ. हर एक बंदरी हर एक विदेशी सकत संपूर्ण रीति सुटका मिळते हालेलुया 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 अभिषेक यीशुविನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಂದರ 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 ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಕಿ ಹೇವಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಕಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವೇ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವೇ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವೇ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವೇ ಪೂರ ಬಾಬಾ 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 the name of Jesus Christ be set free in the name of Jesus Christ every mountain be moved in the name of Jesus every struggle be broken thank you Father thank you Lord hallelujah 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 abhishek kar hala बसंत देण्याचे मागा यावेळा बसंत देण्याचे मागा तुम्ही तुमचा अभिषेकित करतो तसा पवित्र म्हणजे सगळं तुमचे वाढवून तसा कोणाक बसंत देण्याचा यावेळा तुम्ही मागा कोणी एकल्याक शोल्डर या बुजांचेर एका बुजाचेर राईट बुजाचेर दूख आसली ते शोल्डरचे मूव करूंक जायनातले ह्या वेळा संपूर्ण तुका सुटका मेळटी आसा आनी एकल्याक थाप आलो मस्त चड ताप आलो ह्या वेळार तो थाप मस्त देवून आयलो संपूर्ण रितीन तो स्वामीजी तुमकां गुण करते आसा आनी एकल्याक मस्त टेन्शन आसलें ते टेन्शनांतून संपूर्ण ते बियांतावन संपूर्ण सुटका मेळटी आसा हालेलुया 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 आनी एकल्याक पांयान दूख आसली आनी इल्ली सूज आसली ह्या वेळार संपूर्ण रितीन स्वामीजी भलायकी दिवंक बसयता हालेलुया 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 पुरा बारा देव अभिषेका कोणा पुरा दोगा थेगांक सर आनी सर अभिषेकीत देवाची सकत देवण आसा अनॉइंटिंग देवण आसा ह्या वेळार जो कोणाक तुमी बासांची देण्या खातीर मागतात त्या वेळार मागा तुमकां सर्व बासांची देणे मेळटले पवित्र तुमकां अभिषेकीत करतलो हुरा बाबा 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 हत्थरे 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 रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली अभिषेक येशूविನ नामದಲ್ಲಿ येशूविನ नामದಲ್ಲಿ अभिषेक mighty name of Jesus Christ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕವು the mighty name of Jesus Christ the name of Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire the mighty name of Jesus be released receive the gift receive the gift receive the gift huraba abhishek agni abhishek the mighty name of ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವರಗದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೀಡಿರಿ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ receive the gift
ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಭಯ 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 ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ अग्निया अभिषेक मस्त बोरा आली कालचा मस्त बोरा आली वेट आली ती वेट या वेळार सोन गेल्या संपूर्ण सोन गेल्या तुमका जर तर अशा बघला तुम्ही चाटाचे मेसेज घाल्या ह्या वेळार आणि कोणाक ते गुण जाल्यात या कोणाक नव्यो बासांची देणे मेळ्यात ह्या वेळार तुम्ही चाटाचेर घालयेत आणि सोम्याची नाव महिमेवन जावन तुमची टेस्टमनी तुम्ही घालयेत आणि देवाच्या नावाक महिमा जावन दी हालेलुया आणि कोणा एकले मागून आसाय तू कामा खातीर मागून आसाय आणि ह्या वेळार देव तुका मुखल्या फुडल्या दिसांनी काम आयते करनासा ह्या वेळार रिसीव इट इन जीसस नेम होरा बाबा 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 शांदारा मला बा शखाला बा दोरिया हेरे हंदारा मा शांदारा थैंक यू जीसस थैंक यू फादर ग्लोरी जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू जीसस आराधने 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया आणि आमकांचं समर्पण दिव्या ह्या वेळार थैंक यू जीसस थैंक यू आणि कोणा की मस्त दडदड्यात काळजात मस्त दडदड्यात थैंक यू जीसस दडदड्यात आणि ब्यास ह्या वेळार हे दडदडे तू सोम्याक समर्पण दी आणि आणि मुखल्या फुडल्या दिसांनी ते उणे उणे जावन येतले हालेलुया संपूर्णतावन तुका सोमी सुटका दिवंक आशेता देवाचे उतार वास सोम्याच्या हजारपणा मुखार तू वेळ कर्स कर आणि सोमी तुका संपूर्ण सुटका दितलो म्हणून बसायता हालेलुया आणि कोणी एकलो ते दुवे खातीर मागता तसा तू ल्हान आसा पूण कितेंगी पिडा या कितेंगी बें ह्या चेडवाक आसा आणि ह्या वेळार त्या दुवेक सोम्याची सकत त्याचे वयर देवोन येता आसा हालेलुया 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 ह्या खातीर तूं ताचे खातीर मागते आसाय ताका संपूर्ण सुटका मेळटी आसा ताका भलायकी मेळटी आसा हालेलुया शाता बाबा 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू हालेलुया स्तुति आराधने महिमे वंदने स्वामी हालेलुया हालेलुया स्तुति करिया आराधना करिया आणि पवित्र मेरी सकत माग्या थैंक यू हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस खाबारा शंदरा माला बार दुरिया संदरा माला 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लोकांक पाठीच्या कडे दुख आसा ह्या वेळार तुमकां तुम्ही समर्पण देवया थैंक यू फादर थैंक यू in the name of Jesus Christ every pain in the back right now be healed in Jesus name be set free and be healed in the name of Jesus Christ thank you Jesus ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಅಗ್ನಿಯಾಭಿಷೇಕ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ. ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. जे कोण हांगा फाटीन दूख आसा, पाठीच्या कडल्यान दूख आसा, आंगा पांगांनी दूख आसा आनीक ह्या वेळार बॉडी पेन आसा, ह्या वेळार तुमी चेक करून पळया. आमी तुमचे खातीर मागणी करतले संपूर्ण रितीन भलायकी मेळचे खातीर. जी कोणी आसात ह्या वेळार ऑनलायन आसा, तुमी चेक करून पळयात ती उणें जाल्या की जाल्यार उणें जाल्यार तुमी चार्टाचेर घालया. कितले पर्सेंट उणें जाल्यार तुमी चार्टाचेर तुमी घालयेत. हालेलुया. येशूच्या बळाक एक नांवान संपूर्ण सुटका मेळोवन दी, संपूर्ण भलायकी मेळोवन दी. ह्या पाठीच्या दुखी थावन, बॅक पेन थावन, द लेग पेन, द जॉइंट पेन, इन द नेम ऑफ जीसस बी सेट फ्री, बी healed. Let the back come back to position, the joint come back to position, every nerves and tissues right now be healed in the name of Jesus Christ. The Holy Ghost fire is set upon you. The name of Jesus Christ be set free and be healed. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
अभिषेक आपण निहुरा बाबा 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 उषा खरा माथा येशू नामದಲ್ಲಿ अभिषेक अग्नि अभिषेक इरದು ಬರಲಿ ಬರ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया आम्ही आमच्या तुझ्या हातात समर्पण देत आहोत हजार झाल्या सर ऑनलाईन हजार झाले सर्व तुझ्या हाती समर्पण देत आहोत जे की ते उतार आम्ही ऐकून घेत आहोत ते उतार आमच्या काळजाने मनान रोमो दिसूया ते उतार आमचे भितर रोमन आमचे तिथे फळ देऊन दिसूया हर एक उतार तू अभिषेकित करतो पवित्र आत्म्याक तू आमचे दार दिसूया हालेलुया 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 थँक यू उतार हाणे तुझे बाबाक अभिषेकित कर सुनिया थुरा मला बा सदा मला बा थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू जीसस हालेलुया गान सुरू देता हूं हालेलुया हालेलुया आमेन 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 Shaba baba baba baba. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord, glory Lord. Shandara hala 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 ba shikhala baturi andara. Hiri 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 hiri. Ta 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 ta. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify holy name, mighty God. Hallelujah. हर गांव तुका बापा, महिमा तुका बापा, भगलाप तुका बापा, वंदन तुका बापा, वैभव तुका बापा, आराधना तुका बापा, नमन तुका, प्रणाम तुका, उगलिस्ता बापा, जय जय तुका बापा, हुस्साना तुका वर्सिलोदाम बापा. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाक आज आम्ही अर्घां दिली, देवाची स्तुती केली, देवाची महिमा आम्ही वाक्यांले आनी प्रत्येक जावन तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागता. कित्याक म्हळ्यार कालचे दिसा आमच्या ग्रुपाचे फेस्त आमी आचरण केलें. होली स्पिरीट इंटरसेस आमचे फेस्त पेंतेकोस्ता दिसा आनी पेंतेकोस्त कालचे दिसा आनी कालचे दिसा आमी पेंतेकोस्त आचरण केलें आनी संभ्रमेक मिसूचें बलिदान आमी भेटयलें, सगळें केलें. तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर मागलां. तुमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताची शुभाशय पाठयता आनी तुमच्या खातीर आनी चड आनी चड आमी मागता. आमच्या खातीर तुमी मागा. त्या वेळार आमी थोडे वेळ देवाचें उतार नियाळ करूंक येता. देवाचें उतार नियाळ करता आसतना थोडे वेळ आमी चिंतया. आज चड जावन लोक देवाच्या इल्ले लागीं वचोंक सुरू केला. देवाचो इल्लो मोग चड करूंक सुरू केला. पयले इतले बरें अटॅचमेंट नासलें देवा कडेन, पूण आतां मस्त लोक आमकां फोनाद्वारे कळटा, जायत्यांची कॉलां येतात, जायत्यांची मॅसेजीस येतात. ते पळयतना लोक पुरा केदाळे देवा सरशी नेनातलो आतां इल्ले लागीं लागीं येवंक सुरू केला. म्हळ्यार आमी देवाचो मोग करूंक प्रयत्न करता. खंडीत जावन हर एकले आमी देवाचें मोग करता. पूण ह्या संवसारांत इतले कश्ट आसात, इतले अणवरां आसात, इतली पिडा शिडा चड जाला, इतलो लोक मरण पावती आसा. मागण्याचे व्हडले व्हडले मनीस आज मरण पावती आसात. हें पुरा पळोवन एक मोतीन एक कवचेनी कालसांत एक नाना तरांची भोगनां आमकां हर एकल्याक येतात आनी आमकां एक मतीन एक सावली येता. आमी देवाचो मोग करता. केदाळा कस्तांच्या वेळार मात न्ही. आतां कस्त आयल्या आतां मरयल्या देखून आमी देवाचो इल्लो चड मोग करता. नाजाल्यार देवाचो मोग आमी अणभव केलो एका खंयच्याय एका दिसा जावंक पुरो आमच्या जिवितांत. आमी मागण्यान नातिल्ल्या खंय एका मागण्याक आमी गेल्या जावंक पुरो, खंय एका रितीरे गेल्या, खंय एका आराधना गेल्या, थंय देवान आमकां आपडलें, देवाचे उतार मेळ्ळे, तो एक अणभव मेळ्ळो. पूण तो अणभव कितल्या वर्सांचो पयलेंचो. आतां तो अणभव आमचे कडेन ना. आमी होगडयला जे फर्स्ट लव म्हणटात, देवाचो पयलो मोग अणभव केल्लो आज मस्त जाणां होगडयल्यात. ह्या संवसाराच्या आशा ओडण्या आनी कुडीच्यो ओडण्यो ह्यो सगळ्यो ही गंभीरता पळोवन आज परत लोक काल गेला, देवाच्या लागीं लागीं येवंक सुरू जाला. देखून आज आमकां खंडीत जावन भारत देशांत प्रोफेसी केल्ल्या प्रकार भारत देशांत मागण्याची सखत बोळ जाल्या. मोगाच्या भावा आनी भयणी संतोष पावोजे तुमी, मागण्याची सखत बोळ जाल्या. देखून देंवसाराची सखत उणी जावन येता. देंवसार सगळो उसांबोळ जाला. उसांबोळ जाल्लो आमकां संकेत कितें
ताकी सलवणी त्याच्या पांया तळा आयल्या म्हणून ताका सलवणी आयल्या कित्याक म्हळ्यार सगळे आमच्या भारत देशांत विशेष तरान मागणें सडलां हर एकली मागणें करतात हर एकली इंटरसेशन विनवणेचे मागणें करूंक घाले देखून आतां एक सवाल मस्त जाणां स्पिरिच्युअली संगतींनी व्हडले व्हडले याजक कॅरिझमॅटीक याजक मरण पावतात कालचे दिसा एकलो एंतो एकलो पाद्र्याप सरलो आमच्या पोट्टासो हांगा कोडयाळांत आमचे सांगत एक 2 रेतीर तांणी आमी ओट्टूक दिल्ल्यो आनी एंटो ह्या पाद्र्याक फाल 52 इयर्स आनी एकदम पॉवरफुल देवाचे उतर प्रगट करतलो कालचे दिसा मरण पावलो आनी आज आमचे कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत व्हडलो एक प्रिचर हिलिंग एंड डेलिव्हरन्स मिनिस्ट्री चलोवचो ब्रदर बेंजामिन तो सकाळी 9:30 वरांर अंतरलो आज परचे दिसा आमी पळयले सायमान अंतरलो व्हडले प्रिचर्स आमचे कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांतले मरण पावल्या वेळार हर एक मागण्यांत आसल्या मनशांची एक मती घेता हांचीच गती आस जाल्यार आमची गत कसली की म्हणून व्हडले प्रिचर मरण पावता जाल्यार म्हजेनी तुजी गजाल कसली की म्हणून मतींत एक सवाल येवंक पुरो आनी एक थंय इड्यांत एक आनी एक खंय गेल्लोसो दुबावी मतींत येवंक पुरो देव आमचो मोग करता गे देव आमचो मोग करता गे देखून आज देव आका जाप दिता तुमच्या हर एका क्वेश्चनाक तुमच्या हर एका दुबावाक सर्वेस्पोर देव ताच्या उतरा मुखार तुमचे कडेन उलयता आनी देव तुजो मोग करता म्हूण प्रूव करून दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कीर्तनाचो ग्रंथ 8 अध्याय 4 वाक्य सांगता मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक मनशापूत कोण तुवें ताची परवा करच्याक मनीस कोण आमी कोण देवा मुखार देव जाल्यार आमची तो परवा करता जाल्यार आमची तो जतन कान घेता आमी कोण आमी खाली धूळ आनी माती मात्र ह्या संवसारांत खाली देवाचो श्वास आसल्यान मात्र आमी जिवंत आसा देवाचो श्वास आसल्यान मात्र आमी कामां करता देवाचो श्वास आसल्यान मात्र तुम्ही आज या चॅनला मुखांतर देवाचे उतर ऐकतात देवाचो श्वास असल्या मात्र या चॅनला मार्फत हांव तुमचे कडेन उलयता हे देवाचो श्वास असल्यान मात्र एखाद्याला देवानो श्वास काडलो जाल्यार आमी काले कोण आसा कितें आमी एक घडी चिंतून पळयल्यार संवसाराची ती ग्रेस्तकाय जावं दी संवसाराची जनवाय जावं दी देवान ते पिशेपण म्हूण काडून सोडल्या म्हणटा पवित्र पुस्तक लुकास एवांजेल ही देवान पिशेपण म्हूण काडला देखून तुमची ग्रेस्तकाय खंयचेच तुज्या कामाक येवची ना तुजी संवसारी जानवाय तुज्या कामाक येवची ना पूण देवाची जतन काण घेता जाल्यार देव तुजी जतन काण घेता जाल्यार तितलेंच तुज्या जिवितांत तुका पुरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी देवाचें उतर सांगता कीर्तनाचो ग्रंथ 130 आनी 9 Psalms 139 वाक्य 13 आनी 14 अशें म्हणटा म्हजें अंतरंग तुवें घडलां सर्वेस्परा आमचें अंतरंग ताणें घडलां आनी आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय आवयच्या उदरी आवयच्या गर्भांत आमकां आकार दिल्लो तो ताणें आमकां विणला आनी ताणें म्हाका विणला म्हणटा तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घ दितां विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा देखून देवाची कात कृत्यां विस्मीत तांची अद्भुत आमच्या जिवितांत आमी भोगल्यांत आमी साकल्यांत ताची रूस आमी साकल्या ताची गोडसाण आमी साकल्या देवाच्या उतरा सकत आमी जाणा जाल्या पूण मगच्या भावान जायते पटी पळया आज ब्रदर केविनान मस्त मॅसेज दिलो संदेश दिलो पूण थोड्यांनी मात्र एक दोगांनी कितें ती क्लेम केली आनी तांणी संदेश घालो ओके पातयेले उरल्यांची गत केली सर आमी हे फातये नांव जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी जे एक संदेश मनीस दिता जाल्यार तो ताचे इतल्याक दिना बगर पवित्र आत्म्या मारी फात तो तुमकां संदेश दिवचे ते तुमी रिसीव कर मागल्यार तुमची पिडा काल येता इन्स्टंट जाल्यार गुण जाता तुमचे मतीचे बेजाराय खंत सगळी पयस वता आमी पातयेचे आनी वी मस्ट बिलीव आमी पातयेचे आमी तो भावर्त थिरकरीचे मगच्या भावा आनी भयणी आनी देवाचें उतर सांगता इसाया प्रवादी 40 आनी 4 अध्याय 2 वाक्य Isaiah chapter 44 verse 2 सांगता सर्वेस्परान तुका रचला मगच्या भावा आनी भयणी इतले आमी जाणा जावया आमकां खंयच्याय आवय बापायच्या कुडीच्या कुशलगायक आमी जल्मल्या न्ही जावंक पुरत आनी एकवटीत जाल्ल्या वरवीं आमी जल्मल्या हून जल्मोवचे ह्या संवसारा काडचे योजन म्हज्या आनी तुज्या आवय बापायचें न्ही हें देवाचें जावन आसलें मगच्या भावा आनी भयणी देवाचें योजन जाल्ल्या वरवीं मात्र हांव आनी तूं ह्या संवसारांत आसा देवाचें योजन जाल्ले वरवीं मात्र मगच्या भावा आनी भयणी हांव आनी तूं हो श्वास कान घेवन आसा देवाचें योजन जाल्ले वरवीं मात्र येदोळ मुसार आमी सुफोळ जाल्या
देवाचे योजन जाल्ले वरी मात्र खस्त अनवरांत आम्ही सोसणीकायन सोसून आम्ही मुखार गेल्या कस्त येताना देवाचेर विश्वास दवरलो त्या खातीर आमी बाचाव जाल्या कित्याक देवाचें उतर सांगता सर्वेस्वरान तुका रचला हे आमी मोतीन धाडिचे सर्वेस्वरान तुका रचला आवयच्या गर्भांत ताणें तुका आकारला आवयच्या गर्भांत तुका रचलो ताणें आकार दिल्लो ताणें म्हणटा आनी तो तुका आधार दिता या पॅन्डेमिक टायमार जाल्यार तो सर्वेस्पर देव तुका आधार दिता तो सर्वेस्पर देव तुका भुजवण दिता तो सर्वेस्पर देव तुजी मोतीची चिन्नां पयस करता तुज्या काळजाक संतोष दिता आणि सगळे भयंबिरांत आसा पळय तुझ्या जिवितांत ते सगळे सर्वेस्पर देव काडून उडयता कोणा खातीर भियोवचे कोणा खातीर भियोवचे कोविडाक भियोवचे ह्या संवसाराक भियोवचे ह्या अधिकाऱ्याक भियोवचे ह्या राजकारणी भियोवचे ना आमी देवाक मात्र भियोंक जाय देवाक मात्र भियोन चलोवंक जाय कित्याक सगळो अधिकार तासो जावन आसा ताच्या अधिकारा काल पुरो चलता आज कितें कोटेपण चलता जाल्यार हाका देवाक दुरसोवंक जायना हे मनशान केल्ली कर्मां म्हूण येत आनी देखून आज असले पुरा परिस्थिती ह्या संवसारार आयल्यात कित्याक मनशाच्या पाता की दबाजीक तरान सडला दमाशान सडला म्हणटा पवित्र पुस्तक मनशाच्या पाताक पूण तितल्याच दमाशान देवाची काकुळती सडल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी देवाच्या काकुळतीन रावयचे देखून हांव देवाचे उतर तुमकां तसो सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुका आवयच्या गर्भांत आकारलेलो तुका रचलो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा जाकोबा म्हळ्यार इस्रायलाची आनी एक नांव जाकोबाचें आनी एक नांव इस्रायल देखून आज तो जाकोब ना आज म्हाका आनी तुका सांगता हे जाकोबा म्हणले ते उतर ताचें नांव काडून तुजें आनी म्हजें नांव घालून वाचीचे ते दळ तुका म्हणटा पळया जाकोबा म्हणल्यार त्या जाग्यार तुजें नांव घाल आनी म्हज्या सेवका हांवें विसरून काडलेल्या जेशुरूना भियेनाका खंयच्या घडये तूं भियेनाका अर्दो लोक भियानंत मरते आसा कितलींच जाणां कोणे पॉझिटिव्ह रिपोर्ट पळयलो कोण थंय हार्ट अटॅक जाले जिवंत आसूं कितलीं वर्सां वांती ओडना त्या बियाच्या दरम्यान काडले लागार असली परिस्थिती मनशांक बे सैताना तावन येता मगच्या भावान भयणी देखून तुमच्या काळजांनी भयंबिरान तूं दवरची न्हय कित्याक जेन्ना तुमच्या काळजांत भयंबिरान तुमी दवरतात सैतानाक तुमच्या काळजांत हिडे दितात आनी तो भितर बसता आनी तुका भियाचो स्पिरीट घालून तुका खंय नातले बरी करता मगच्या भावान भयणी सांग पुरो तुजें आवक आनी 10 वर्सां 15 वर्सां मुखार आसा पूण भिया वरवीं तुजें आवक तूं उणें करताय तुजें जिवीत मोठवें करताय भे मनशाच्या जिवितांत काबार करून उडयता ताचें जिवीत पिड्ड्यार करून उडयता देखून आमी जाणून जायचे देवाचें उतर आमी समजून काडचें भयंबिरांत आमचे तावन सगळे पयस करीचे मगाच्या भावानी भयणी आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 1 इसाया प्रवादीचें पुस्तक 40 अध्याय पयले वाक्य सांगता देवाचें उतर तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा सांगता भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच तूं म्हजेंच म्हणटा तर आमी कोणाची न्हय मगच्या भावान भयणी आमी खुद्द देवाच्या संबंधान जिवची ताची भुरगीं आमी देखून देवाच्या संबंधान आमी जियेता देवाच्या सत्तेन आमी जियेता मगच्या भावान भयणी देखून इस्रायल परजा आमी इस्रायलाची परजा पूण आमकां देव भियेनाका म्हणटा कित्याक ताणें आमकां सोडयलां आमकां राखला आनी सांबाळता तो देखून आमच्या नांवान ताणें आपयलां प्रत्येकल्याक आमच्या नांवान देव आपयता आनी म्हणटा आज तूं भियेनाका कित्याक तूं म्हजोच तूं म्हजेच म्हणटा देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून भिरांतेन बरनाकात मगच्या भावान भयणी एफेसकारांचें पत्र सांगता पयलो अध्याय 4 आनी 5 वाक्या एफेसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5 ताचे समोर आमी भाग्यवंत जाय देवा समोर आमी भाग्यवंत आनी खताबीन जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत क्रिस्तांतय संवसाराच्या आदींत वो संवसार रचच्या आदी आमी देवा सांगत आसल्या मगच्या भयण तूं हांव आनी तूं आतां मात्र संवसाराक आयल्या पूण हाच्या आदी संवसार रचच्या आदी आमी देवा सांगत आसल्या कित्याक पवित्र पुस्तक हांगा प्रूफ दिता पळय ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खताबीन जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत क्रिस्तांतय आमी जिवंक क्रिस्त सांगता जिवंक क्रिस्त बरी जावंक क्रिस्ताची कामां करूंक ताणें आमकां विसल्यांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आज आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें आमकां पयलेंच नेमल्यांत
देवाची भुरगीं जायचे आमकां ताणें पयलेंच नेमल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आतांच्या काळार ह्या विशयान आमी कितल्यो थोडे पडी कितलीं कुटुंबां राग दवरून आसात गोता गे. कितलीं कुटुंबां. बरे एक दीस एक भयण आयिल्ले आनी तांकां कालें इल्लेशें जेवणां ताका काबरा इल्ली खानावळीची गरज आसली आनी ते दोगांय बरी कश्टांत आसात. पूण एक भयण आयिल्ले आनी एका भयणीक तांणी इल्लेशें खानावळी आनी पुरा दिली आनी इल्लोसो तांदूळ आनी पुरा दिलो आनी एक किट्टकान तुज्या भयणीक दी म्हणाय. आनी ते म्हणाले हांव भयणी कडेन उलयना, हांव दिना, ताका दिना. त्या मनशान काळें गेलें ते दोनी किट्टकान तूं वच, तुका गरज ना. तुज्या भयणीक तूं दिनाय जाल्यार, तुज्या भयणीक तूं व्हरनाय जाल्यार तुका काल्याक मागीर दोगांकी ताका ते आयिल्ल्या भयणीकी फाटीन धाडले. पळय आज कितले आज ह्या परिस्थितीर मगच्या भावा आनी भयणी संवसार खंयच्या परिस्थितीक पावला म्हूण आमकां कळीत आसा आनी आमचें जिवीत कशें आसा म्हूण आमकां कळीत आसा जाल्यारय आजून भाऊ भयणी बाबावो रागान, आवय बापूय भुरग्यां कडेन रागान, मायसून रागान असल्यो पुरा परिस्थिती कशें जियेतात, कशें जियेतात. देवान सोंसचें जाल्यार कशें आमी क्रिस्तांव जावन देवाक वळखून जर म्हज्या भावा कडेन हांव रागार आसा, म्हज्या भयणी कडेन हांव रागार आसा, हे कोणा कडेन हांव उलयना म्हण आसा जाल्यार ते कळ्ळें जिवीत मोगाच्या भावा आनी भयणी. उलोवणें जाता, सोडून जाता, पुरो जाता, इमिडिएट सोडीचे, मनांतले काडीचे आनी एक जायचे. राग दवरून जियेतल्या मनशांक हे दीस भयंकर भिरांकूळ जातले मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून राग पयले आमी सांडीचे. आमी राजी जायचे, एका कुटुंबाची भाऊ भयणी पुरो राजी जायचे, सगळी एक जायचे मोगाच्या भावा आनी भयणी. देवान निर्मिल्ले ती एक समेस्त एक जावन मागलें जेजून. जुवांच्या वांजेलान 17व्या अध्यायान ती समेस्त एक जावन मागलां. जर आमी खंय आसा एक, आमी एक जावच्या खातीर मागता देव, पूण आमी खंय आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी एक जायचे. देखून आमचे थंय कसले हे सगळे संगती आसा जाल्यार आमी सोड. कित्याक आमकां भाग्यवंतपणाक विसलां. ताच्या कथावीन कालसाक आमकां समर्पण करून आमी कथावीन जावच्याक देवान आमकां रचलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेरेमिया प्रवादी सांगता पयलो अध्याय 4 आनी 5 वाक्या. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5, 4 and 5. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. आवयच्या कुशवांत तुका रचचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. देवाच आमची वळख आसा. आमकां आवयच्या कुशवांत रचच्या आदी आमी देवा सांगत आसल्या. देखून म्हजी आनी तुजी ताका बरी करून वळख आसा. आमची वळख ताणें करून घेवचें म्हणून ना, ताका वळख आसा. आमी संवसाराक येवच्या आदींच आमची वळख आसा. कित्याक आमी आत्म्यार पार देवा सांगता ह्या संवसाराक येवच्या पयलीं आसल्या देवा सांगता. प्रेज लॉर्ड. देखून आमची हर एकल्याची वळख आसा ताका. देखून सर्वेस्पर देव जेरेमियाक सांगता पळया, आनी आवयच्या कुशवांत तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. प्रेज द लॉर्ड. देखून मगच्या भाव आनी भयणी म्हाका आनी तुका आवयच्या कुशवान देवान रचच्या आदी म्हजी आनी तुजी देवाक वळख आसली. आमी देवाची भुरगीं. देखून देव आमचो मोग करता मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी चिंता ह्या कोविड टायमार, ह्या पॅन्डेमीक टायमार देव आमचो मोग करता की देवान कित्याक आमकां सोडला. कित्याक म्हळ्यार व्हडले व्हडले प्रिचर मरण पावतात, व्हडले व्हडले सुवार्ता परगट करणार मरण पावतात. तर आमची गत कितें म्हणून तुमी चिंता जावंक करो. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी तांच्या जिवितांत कितें पुरा बरयल्लें आसा तें घडता. देखून तुज्या जिवितांत कितें बरयलां तें मात्र घडता. ताका घडिल्लें तुका घडयचें म्हूण ना. आज तो कोण प्रिचर चलो तुवें मरचें म्हूण ना. तुजो दीस आसा, म्हजो दीस आसा, ताचो दीस आसा. हर एकल्याच्या जिवितांत ताचो दीस देवान नेमक केल्लो आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी खंयच्या रितीन आमी मरतले, खंयची पिडा शिडा येवन मरतले, खाल जातले म्हणून देवाक कळीत आसा. देखून आमी तो मेलो वो मेलो ते जालो कांय भियेवचें नाका मोगाच्या भावा आनी भयणी. मरता म्हणसर एका मनशांनी जी जेते न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. देखून भिये नाका त्या कोविडा टायमार. ह्या विशयान तुमी भिये नाका. देखून देव तुमचो मोग करता म्हणून. देखून म्हणटात आनी तुका हांवें पवित्र केल्लो. आवयच्या कुशवांत म्हाका आनी तुका देवान पवित्र केल्लो. आमी केदाळां मेळ्ळे जाल्यार ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत न्ही गे. आवयच्या कुशवांत हांव भायर येता म्हणसर आमी पवित्र नातल्या गे. एक 10 वर्सांच्या भुरग्यां म्हणसर आमी पवित्रपणान नातल्या गे. ते पवित्रपण आमचे तावन कोणेंय काडूंक शकलें गे. केदाळां आमचे तावन पवित्रपण काडलें. आमकां जाणवा आयल्या बरा. आमची कामां कठीण जाल्ल्या वरवीं देवान आमचे तावन पवित्रात्मेची सकत आमचे तावन गेली आनी आमचें पवित्रपण आमचे तावन भायर गेलें. ना जाल्यार म्हाका आनी तुका पवित्रपणान रचलां. सर्वेस्पर देव सांगता ताच्या उतर तुका हांवें पवित्र केल्लो म्हणटा. तुका हांवें पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी करन हांवें तुका नेमलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कर. देवाचें उतर उलोवंक मोगाच्या भावा आनी भयणी भारत देशांत इतलें पुरा चलता जाल्यार आज मोगाच्या भावा आनी भयणी आज
मग आज एक दोगां ते कडेन हांव उलयतना असली समजून कित्याक ह्या संवसाराक कित्याक अशें जाता म्हणटा देवाचें उतर बोळा देखीतारान मिडिया मारिफात भारत देशांत परगट जाता. ही संतोषाची खबर मगच्या भावा आनी भयणी हर एका चॅनलांनी हर एका भासांनी देवाचें उतार परगट जाता आनी ते उछा बरी सगळ्यान बसमून वेता. देखून सैतान उत्सांबोळ जाला आनी सैतान हर एका पाडाव करूंक पळयता, हर एकल्याच्या जिवितांत वायट करूंक पळयता. देखून जागृत रावा मगच्या भावा आनी भयणी. देखून गरज घालतल्या शिवा बरी तुका आनी म्हाका खेदाळा गिलचेंगी म्हूण राखोन आसा. ताका अवकाश दिनाकात पवित्रपणांत आमचें जिवीत सांबाळया. देवा सांगता आमी जियेया. देवाची काकुळटांनी करपा सदांच मागया. आमचें मागणें सडया एकामेका खातीर मागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून मगच्या भावा आनी भयणी मागणें इतलें सडलां. तुम्ही चिंतात पुरो इगर्ज्यो बंद जाल्यो, रेतीर मंदिरां बंद जाली म्हणून. मगच्या भावा आनी भयणी इगर्ज्यो ओपन आसून परगट जावच्या की सड, रेतीर मंदिरां ओपन आसून परगट जावच्या की सड. देवाचें उतर आतां परगट जाता, मिडिया मारिफात परगट जाता. मगच्या भावा आनी भयणी ही संतोषाची खबर तुमकां आज आमी दिवची. हे संतोषान तुमी स्वीकार करया. कित्याक सैतानाचें बोळ मोडून येता. कित्याक हे दळमुसर भारत देशांत इतली सुवार्ता परगट जावना. आतां कोविड जाल्या उपरांत एका वर्सा मारिफात एका वर्षांत देवाची सुवार्ता इतली भारत देशांत हर एका भासान परगट जाले की सैतान कालुपुलो जाला. ताची सकत देवण गेला. आता फोडकीरपण भायर येता. सत म्हूण चिंतले, बरें म्हूण चिंतले, आता पुरो फोटी म्हूण भायर येते आसा, कळते आसा. कित्याक देव काम करते आसा. सैतानाची सलबणी लागीं पावले आसा. देखून मागणें सडी नाकात. आनीकी सड मागणें करूंक प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून इसाया प्रवादी 40:3 अध्याय दुसऱ्या वाक्य सांगता. इसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 सांगता, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार ते न्हंयो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करूंक शकच्यो नात. मगच्या भावा आनी भयणी आतां आमी चड जावन उज्यांत आसले बरी आसा. आतां थंय खबर आयली, आतां हांगा आयली आमच्या ते बिल्डिंगांत वयर कोविड गय, सकयल कोविड गय. लोक पुरा भियेता. घरांतून भायर वचून हली परिस्थिती आयल्या. काल 10 मिटरांतून पळय पुरो व्हायरस येता गय, तें येता गय. आतां ब्लॅक काले फंगस गय, व्हायट फंगस गय पुरा येते आसा. पूण मगच्या भावांनी कोणाक येता? देवा सरसी नातल्यांक खंडीत ही डेंजर परिस्थिती. ह्या परिस्थिती देवा सांगता कोण ना. मगच्या भावा आनी भयणी ती होगडावन घेतली. देवा सांगता आसात ती सगळें जोडून घेतली. हे उतर तुम्ही आयकोन घेया. कित्याक सर्वेस्वर देव उलयला तें सत. तूं न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार न्हंयो तुका बुडोवच्यो नात. उदकाचो लोट तुका कांयच करूंक शकचो ना. उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार उजो तुजो भस्मूक सरचो ना. कित्याक शद्रक मेशक अबेदनगो जेन्ना उज्यांत गेल्ले सगळे त्या जोडून गेले म्हूण चिंतले. नेबुकदनेझर रायान पूण मागीर वचून पळयतना नेबुकदनेझर राय म्हणटा, आमी तेगांक गेल्ले न्ही, म्हाका सोग जोन दिसतात आनी चवथो एकलो देवाचो पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझर राय म्हणटा, सर्वेस्पर देव आज आमकां आमचे सांगता आसा. मगच्या भावा आनी भयणी कसो शद्रक मेशक अबेदनगोचे सांगता आसलो की तांकां त्या उज्यांतल्यान राखलें. हरसें तांणी ते उज्याच्या आकटें जळोवच्या की सड 7 वांटे सड ताणें जळयल्ले. डांगर घाल्लो आनी कालंगाल जळयल्लें. तसो उजो सड गेल्लो. ज्या मनशांनी शद्रक मेशक व्होवून येयल्ले ती सयत बसमून गेले. आनी शद्रक मेशक अबेदनगो कितें उज्यांत वायट वायट जावना. कित्याक सर्वेस्पर देवाचो एकलोच जनीत पोत जेजू क्रिस्त तांचे सांगता आसा म्हणून नेबुकदनेझर राय साक्ष दिता. आनी हांव पळयता 4 जाणांक आमी तेगांक गेल्ले न्ही, आनी एकल्याक हांव पळयता 4 जाणांक हांव पळयता आनी तो एकलो देवाच्या पुता बरी दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून भियेनाकात मगच्या भावा आनी भयणी. एक दीस आमकां खंडीत जावन एक दीस संसार सोडून वचून आसा. ते दळमुसर धैर्यान देवाच्या भुरग्यां बरी आमी जियेया. देवाच्या सगळ्या साखरां बरी आमी जियेया. देवाच्या शिपायां बरी आमी जियेया. कित्याक आमचो कमांडर जेजू क्रिस्त जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी खंयची खोटी सकत आमच्या मुखार आसल्यार ती जैत जळूंक शकची ना मगच्या भावा आनी भयणी. कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. कित्याक तो तुजो आनी म्हजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. इसाया प्रवादी पुस्तक सांगता पण 40:3 अध्याय आनी 4 आणि 5 वाक्या. Isaiah 43 verse 4 and 5.
तू म्हज्या दिश्टीन मोलादीक पळया मगच्या भावा तू म्हज्या दिश्टीक मोलादीक हें वाक्य तुमचे करून काणगे ह्या वेळार सर्वेस्पर देव तुका म्हाका सांगता तू म्हज्या दिश्टीन मोलादीक मोलादीक लेकून तुका काले वायट जावंक देव सोडीत गी तू कितले मोलादीक पळया देवाक तू मोलादीक मनशांक मोलादीक ना जावंक पुरो तुज्या भावा भयणीक तू मोलादीक ना जावंक पुरो तुज्या बायले भुरग्यांक तू मोलादीक ना जावंक पुरो तुज्या घोवाक आनी तू मोलादीक ना जावंक पुरो पूण देवाक तू मोलादीक सर्वेस्पर देव सांगता तू मोलादीक म्हज्या दिश्टीन तू मोलादीक The word of God says you are the child of God. तू देवाचे भुरगे देवाचो भुरगो तू. Praise the Lord. Hallelujah. आणि म्हणता तुका मान फावो देव तुका मान करता देव तुका रेस्पेक्ट दिता देव तुका शाल्पांगोर न्हू तुका विशेष जावन तुका आधार दिता तुका सांबाळता आणि तुका गौरव दिता तुका मान करता तू त्याच्या संगता रावल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणता हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक हांव मनशांक दिता. मनशांक कितें दिता आमकां आमच्या कुटुंबाच्यांक दिवंक पुरो म्हाका आनी तुका आमच्या शेजारच्यांक दिवंक पुरो आमच्या वाड्यांतल्याक दिवंक पुरो आमच्या फिरगेच्यान दिवंक पुरो आमच्या समाजांतल्याक दिवंक पुरो म्हाका आनी तुका दितलो आमच्या कडच्यान मनशांक हाडटलो कित्याक तांकां बचावी दिवंक म्हज्या आनी तुज्या कडच्यान हाडटा. जे कोण म्हज्या कडच्यान आनी तुज्या कडच्यान येता तांकां बचावी दिवचें काम म्हजें आनी तुजें कित्याक आमी देवा सांगत आसली देवा सांगता जियोवची देवाच्या शक्तीन भरली देवाची भुरगीं जावन आसा आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून भिये नाकात मगच्या भावा आनी भयणी देवान आमकां विशेष तरान ह्या वेळार प्रत्येक जण आमकां नेमक केला ताची भुरगीं जावन जियोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि जानवायचे पळया हांव तुका मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा हांव तुजे सवय आसा. खंयची परिस्थितीच्या जिवितांत येवं दी जावं दी तुका कोविड पॉझिटिव्ह जावं दी जावंक पुरो तूं आस्पत्रे पडल्यार जावंक पुरो तूं आयसीयूंत आसल्यार थंय थावणी भायर काडूंक देवाक साध्य आसा. कित्याक सर्वेस्पर देव तुजे सांगत आसा हें मात्र तुवें पातयेचें. ही तुजो भावार्थ तुवें धोंडोळ नजो मगच्या भावा आनी भयणी. ही आमची परीक्षा जाता ह्या वेळार आमी धोंडोळ नजो. कित्याक देवाचें उतर आसा उजा बरी आज आमच्या भारत देशान परगडटा. कित्याक मिडिया हें पुरा सगळें रचून दवरला कित्याक हें पुरा सेटिंग करून दवरला देवान. देवाक पयल्यान ते कळीत आसले असले पुरा संगती जातल्यो आनी असले पुरो एक सिट्युएशन येतलें म्हणून सगळ्यांक कळीत आसलें जावंक पुरो देवाक ताच्या पयलें कळीत आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मगच्या भावा आनी भयणी देवाचें उतर सत जावन आसा देवाचें उतर सकत जावन आसा. देखून भिये नाकात खंयच्या जो मनीस भियेता ताचें जिवीत जालें आखेर जालें आनी तांणी जिवंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार भेंत तांकां लागाड करून सोडटा भेंत तांकां खाबार करून सोडटा भेंत ताचें कुठम निसंतान करता बगच्या भावा आनी भयणी. कित्याक सैतान आयिल्लो फकत चोरूंक लुटूंक आनी नागोवंक तुजें जिवीत विबाड करूंक तुजो भावार्थ फाड करूंक तुका कश्टान घालूंक तुका निराशपणान घालूंक तुका सलवणी हाडूंक तुका रिणाच्या भारान चिड्डूंक ताकाच आयिल्लो सैतान. पूण देव तुका आयिल्लो सर बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकून भिये नाकात तूं कांय भिये नाका अशें करता तशें करता म्हणून कोणाक कांयच भिये नाका. देवाचें उतार पळया जानवायचें पुस्तक 11 अध्याय 22 वाक्य विजडम चॅप्टर 11 वर्स 22 सांगता करंस तकडेच्या थाटाचेर पडलेल्या धुळीच्या खणाबरी तगडेच्या थाट आसा बळे तगडी गोत्ता तुमकां वेव करचे ताचे वयर पयलेली धूळ आसता त्या तगडेर पडलेल्या धुळीच्या खणाबरी आनी सकाळी धरणीर पडता त्या दवाच्या थेंब्या बरी सगळो संसार तुजे मुखार आसा. देवा मुखार सगळो संसार आसा. कशें आमकां एक खंयचे समान काणयो घेतात त्याच्या तगडेर आसले त्याच्या वेविंग मिशनार आसले इल्लीशी धूळ आमकां दिसता ती इल्ली धूळ आमकां दिसता ताचेर धूळ बसली आमकां दिसता आनी तसंत ते सर्वेस्पर देवाक हो संसार सगळो दिसता. लेकून तुका आनी म्हाका तो पळयता तुजो आनी म्हजो आनी भावार्थ पळता तुजे आनी म्हजे मागणे कशें आसा पळता. भावार्थान हांव मागता की भियान मागता भियान मागचे मस्त आसात तांचे मागणे देवा तें पावना बेश्टेन आनी मागचे धैर्यान कोण मागतात देवा सांगता आसून मागतात कोण तांचे मागणे देवा आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भिये नाकात भियेलो मनीस गेलो. देखून आयचो काल मगच्या भावा आनी भयणी भिकुऱ्यांचो न्हय भिकुऱ्यांचो काल न्ही आतां आमी जियेच्या धैर्याचो काळ हो धैर्य नासली मात्र ह्या संवसारान जंय जोडटले आनी एक टर्म तुमच्या जिवितांत तुमी पळोवंक शकतल्यात ना तर ना हे टर्म आमच्या आखेर जावंक पुरो. भिये नाकात
भियेनाका संवसारांत जिया बरेंकर जिया संतोषान जिया माया मोगान जिया एकवटान जिया मग्नांत आमी एक जावया जाता तितले आमी कॉन्टॅक्ट दवरया एकामेकाचे संबंध दवरया कोणी जाऊ दी आमकां कोणाकी कांय विरोध ना मोगचे बर विरोध दवर नाकात कित्याक फाल्यां एखाद्या तूं आनी हांव ह्या संवसारांतल्यान वेगळे जाल्यार मोगचे भाव आनी भयणी आमची दुस्मानांक खंय व्हरता आमी खंय व्हरता प्रेज द लॉर्ड आमी पयल्यान चिंतताले आमच्या मरणाक इतले पाद्री हेजे तितलो लोक हेजे म्हण आतां कोणी ना तयली परिस्थिती आयल्या थोड्यांचे भयंकर आले थोड्यांनी मागचे आले पयले म्हज्या मरणाक 10 पाद्र्याक जायचे 15 पाद्र्याक आता कोणी ना ने काले करताय तो प्रेज द लॉर्ड लोक कोणी ना खंय ऑनलायन खंय कोणे एक युट्यूबार काय आनी खंयच्या झूमार गिया गुगलार करून दाखयल्यार मरण तुमकां पळोवंक मेळटा नाल्यार तेय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमची गजाल सोडया व्हडले जणंत आज नांव नासतना वेते आसा देखून सत्र आयकान घेया देवाची खाकुळतानी कृपा आमी मागया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी अशें सांगता जानवायचें पुस्तक 12 अध्याय 2 वाक्य देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू सुधरायताय तूं सुकलेल्यांक हळू सुधरावन जालें कितलीं वर्सां आमकां काकुळतीची कृपेची दिल्ली वतात गे 2010 2011 2012 ही आमकां काकुळतीची वर्सां दिल्ली 2016 2017 2018 कृपेची वर्सां दिल्ली आमी खंय जोडल्या ती कृपा ती काकुळती खंय जोडून कान गेल्यार बारी बरें प्रेज द लॉर्ड पूण आतां हे हळू पुरा जालें देवान करून जालें आमकां पळया आनी शिकले सांगता हळू सुधरायताय आनी तांणी आपले खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय प्रेज द लॉर्ड आतां वेळ हर एक संवसार बॉम्ब मारता हर एक प्रिचर्स बॉम्ब मारतात पातकी जिनी बदला कितें रागाचा सोडा कितें मोसराचा सोडा कोण सुधराय आनी सरी सुधराया म्हणून सगळो लोक मिडिया मार्फत बॉम्ब मारता हर एकल्याचें प्रिचिंग पळया आतां प्रॉस्परिटी गॉस्पल ना हर एकले पयले प्रॉस्परिटी गॉस्पल दिताले आतां प्रॉस्परिटी गॉस्पल बंद जाला आतां प्रॉस्परिटी ना आतां गॉस्पल आसा एकच रिपेंट युअरसेल्फ पातकी जिनी बदला कित्याक देव आमकां सुधरायता देव आमकां हळू इल्ली शिक्षा दिवन आमकां नितळ करता पवित्र करता देव आमकां करेक्शन करतना देव आमकां सुधरायतना आमी ताका इन्कार करचे नाका ताच्या उल्याक पाळो दिया खंयच्या रितीन आमकां देव पवित्र करता खंयच्या रितीन आमकां देव समाधान हाडटा खंयच्या रितीन आमकां तो परीक्षा करता हर एकांत आमी पास जायचे कित्याक सर्वेस्पर देवाचे सकत म्हजे आनी तुजे सांगत आसा म्हज्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोमकाराचे पत्र सांगता 6 अध्याय 20 आणि 3 वाक्या पदकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे हे फुकटाक मेळचे देणे क्रिस्त आमच्या सुमिया जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत एक ससनाचे जिवीत म्हाका आनी तुका आसा हो संवसार काबार जाल्या उपरांत एक दीस ह्या संवसाराक हांव आनी तूं काबार जाल्या उपरांत आनी एक जिवीत आसा ससनाचे जिवीत ते आमी देवा सांगता संतोषान जियोवचे आतां आमकां कश्ट आसात पिडा शिडा आसतात अणभर आसा निरासपण आसा सलवणी आसा रीण आसा पूर आसा एक दीस पुरा काबार जातले म्हजो श्वास काबार जाला म्हजे प्रॉब्लेम्स क्लियर जाले ते दीस प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचे उतर सांगता एक मनीस मरण पावल्या बाळा ह्या संवसाराच्या हर एका वायटांत तो सुटका जोडता आनी देवाच्या राजाक पैन करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पातकाची मजुरी मरण ह्या पातकांत आमी मेकले जाल्यार धर्मार्थ देणे आमकां ससनाचे जिवीत देवा सांगता जिवंक तूं आमकां फोव करता तितले देव म्हजो आनी तुजो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एफेसियन चॅप्टर 8 वर्स 20 एजेकियल पुस्तकाचे सांगता एजेकियल पुस्तक 18 अध्याय 20 वाक्य एजेकियल 18:20 सांगता जो पाताक करता तो मरतलो बापायच्या अपराधाखाती पूत आनी शिक्षा भोगसो ना मस्त जाणां सांगतात म्हज्या आवय बापायन केल्ले पाताक जावंक पुरो म्हज्या आबान आनी व्हडली मायन केल्ले पाताक जावंक पुरो देखून म्हाका शिराप पडला म्हाका कश्ट जाता सर्वेस्पर देवाच्या उतारा आज तुमी कान घेया जो पाताक करता तोच मरतलो बापायच्या अपराधा खातीर पूत शिक्षा मेळचो ना शिक्षा भोगसो ना आनी पुताच्या अपराधा पासून तूं बापूय शिक्षा भोगसो ना कित्याक नितीवंत मनशाचे नितीवंतपण ताचेंच खोट्या मनशाचे खोटेपणय ताचेंच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हे बरा सोडीचे मस्त जर आमकां कॉल करता आमकां काय पुर्वजांचे काय सिराप आसा गी पुर्वजांनी तशें केलें
सर्वेस्पोर देव आज सांगता, क्लियर सांगता एजेकेल प्रवाद्या मारिफात पोरण्या सोल्ल्यान सांगता, तुम्ही केल्ले पातक तुमच्या माथ्यार मात्र तुमच्या केल्ल्या पातकां खातीर तुमची भुरगीं शिक्षा भोगची नात, तुमच्या भुरग्यांनी केल्ल्या पातकां खातीर तुमी शिक्षा भोगची नात. प्रेज द लॉर्ड. तांचे पातक तांच्या माथ्यार देखून आमी जाता तितलें बरें करूंक प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून एजेकियल चॅप्टर 18 वर्स 30 to 32 म्हणटा, 30 वाक्यांत 30 आनी 2 वाक्यां म्हणसर देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाच्या साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो, हर एका मनशाच्या साली प्रमाणे हांव तांची नीत करतलो उलयता तो सर्वेस्पोर. जिनी बदला, तुमच्या सगळ्या पातका फाट करा, ना तर खोटेपण तुमच्या नासाचे कारण जातले. तुम्ही म्हजो विरोध केल्ले सगळो अपराध हांव काडून उडयतलो आनी नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायलाच्या घराण्या तुम्ही मोरूंक कित्याक सोदतात? कोणाच्याच मरणाक म्हाका संतोष भोगना, कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगना. तर देवगी यांची इतली मरणां दितात आजकाल? बिलकुल नाही मोगाच्या भावा आनी भयणी. ही मरणां जावची खंडीत देवात आनी देवाची खुशी नाहीये. हर एका मनशाचो देव मोग करता, हर एका मनशाक बचाव करूंक आशेता. देवा ते आयल्याक खंडीत जावन आमच्या मिसांव काबार जाल्ल्या बरं आमकां आपोवणें खंडीत दिता देव. जावंक पुरो ती प्राय ल्हान जावंक पुरो व्हड जावंक पुरो. देखून आमचे केदळा मिसांव आखेर जाता ते दीस म्हाका आनी तुका मरण गॅरंटी आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमची कामां बऱ्या तरेन करया आमी. देखून कित्याक कोणाच्याच मरणाक म्हाका संतोष भोगना उलयता तो सर्वेस्वर. तर जिनी बदला आनी बरी जिनी जियेया संवसारान म्हणटा सर्वेस्पोर देव. जियेया, आमकां जियोंक ह्या संवसारान धाडला आनी ताच्या सांगता जियोंक धाडला. संवसारान जियेताना संवसाराच्या खोटेपणाक लबधून जियोंक न्हय, ताच्या सांगता रावून ताच्या उपदेश पाळून ताच्या सांगता जियोंक देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी इसाया प्रवादी सांगता 40 आनी 3 अध्याय 25 माका देव आमकां कितलो मोग करता पळया. म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध हांव पुसून काडटा. म्हजेच खातीर सर्वेस्पोर देव म्हणटा ताचेच खातीर म्हजे आनी तुजे अपराध तो पुसून काडटा. म्हाका आनी ताका तो बक्षिता. खंयचीच मोतीन तो धरना. आमी केल्ली पातकां तो संपूर्ण बक्षिता. ताच्या पुत्र जेजूच अमोलीक रक्तान आमकां तो नितळ करता मोगाच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. खंडीत जावन तुमचे काळजांक आज लागता सांग पुरो उतर. देव तुमचो कितलो मोग करता म्हणून ह्या उतरा मारिफात तुमकां कळीत जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी सर्वेस्पोर देव सांगता सगळे तुजे अपराध पुसून काडता तो हंसू. हांव तुज्या पातकाचो आनी उडास धरचो ना. जर आज आमी रिपेंट जाता, जर आमच्या पातका खातीर आमी फारीकपण आज जोन करता, देवाच्या उतऱ्या प्रकार आमी ह्या वेळार नितळ जाता. देवाचे उतर तुमी आयकल्ल्या वरवीं तुमचे आत्मा, तुमची कोड, तुमचे काळीज, तुमच्या हर एक रक्ताचे कण नितळ जाते आसात. आनी आज तुमी रिपेंट जावन देवा सॉरी म्हण सांगल्यार, आमी केल्ली चूक जाली म्हण सांगल्यार हांवें आनी तुवें खंडीत आज तोंडांनी देव आमची पातकां त्याच्या मोतीक हाडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आणि म्हणता सांगता मुक्तार सांगता रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32 सांगता आपल्या काशा पुताक सैताने बाकी दवर नासतना आमकां समेस्त बसोत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या या ध्येन्या सवय हेर सगळे आमकां दिनासतना कशें रावात. प्रेज द लॉर्ड. या संवसारांत आमचो मोग करच्या खातीर, आमकां सोडवून दिवच्या खातीर आपल्या काशा पुताक सैताने बाकी दवरुना ताका सैत सोडून दिवन आमच्या खातीर ताचो जीव सैत अर्पून, आमच्या खातीर रक्ताचे खंड ताणें अर्पून, आमच्या खातीर ताणें कस सोसून आमकां साल्वासांव दिवन, आमकां सोडवून दिवन जर देवान खुशी वेल्या जाल्यार हें कितें सगळें आमकां कितें जाय तो कशें दिनासतना रावत. तो आमचो बापूय न्ही गे. मगच्या भावा आनी भयणी, तुझ्या आवयन तुझो मस्त मोग केला सांग पुरो, तुझ्या बापायन तुझो मस्त मोग केला पुरो, पूण आज गॅरंटी या उतऱ्या प्रकार त्या आवयच्या की त्या बापायच्या की देवान तुझो मोग केला. देव तुझे सांगत आसल्यान मात्र तू आज जिवंत आसाय. देव तुझे सांगत असल्या मात्र आज कुटुंबान तू जियेत आहे. देव तुझे सांगत असल्यान मात्र आज भुरगीं बाळां तुझे सांगत आसात. हें संतोष पावोवचें आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून भिये नाकात. देवाचे उतर सांगता आयसाया 53 वर्स 5 पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून ताका चिडिलो, ताचेर पडलेल्या खेस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून मगच्या भावान भयणी कितलो देव आमचो मोग करता पळया. देवान आमचो इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकलेच पुताक बाकी दवरनासतना आमच्या खातीर ओपून दिल्लो देव कितलो भाग्यवंत आनी कितलो पवित्र.
देखून भिये नाकात आज हे उतार तुमच्या जिवितांत काम करून दी आज हे जिवीत तुमच्या कुटुंबात काम करून दी आज देव संगत तुझ्या संगत आसा म्हणलो संपूर्ण भावार्थ तुका येऊ दे देव तुका सोडून घालिना म्हणलो एक विश्वास तुका त्या देवात येऊ दे त्या देवाक तुम्ही पटलून धरा सोडी नाकात त्या देवाचो तुम्ही मोग करा कित्याक उठता बसताना न्हिदताना तुझे संगता देव आसा तुझ्या कष्टांत आसा तुझ्या निराशपणांत आसा तुझ्या सलवणीत आसा तुझ्या पिडेन तुझ्या संगत आसा तुझ्या कुटुंबात तुझ्या संगत आसा तुझ्या भुरग्याच्या जिवितांत तो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून सगळे आम्ही एक घडी भर मागया आज देवाचे उतर आयकून इल्लोसो वेळ चड जालो आनी की टॉक मुक्त दोन म्हणजे काल अर्ध्या मात्र खबर करता ह्या वेळार तुमकां हांव चड वेट करूंक दिना देखून खरी एकले आमी एक घडी भर मागया तुमचें कितें इंटेन्शन आसल्यार दया करून तुमी हे इंटेन्शनान तुमी घाला की तुमी तुमचें इंटेन्शन कितें आसल्यार मागूंक कितें आसल्यार तुमी घाला आमी तुमचे खातीर ह्या वेळार मागता वडोल घाल्ली इंटेन्शनां सगळीं मुखार गेल्यान आमकां पळोवंक आतां थोडे मस्त टायम लागतलो देखून कितें आसल्यार तुमची इंटेन्शनां घाला तुमचे खातीर मागता आमी जर सगळ्या संवसाराच्या कोवीड पेशंटांक समर्पण करन दिवया सगळ्या इंटेन्सिव्ह कॅरांनी आसलेल्या ICU दी MICU दी आनी प्रत्येक जावन व्हेंटिलेटर आसल्या ऑक्सिजन आसल्या सगळ्या लोकांक ऑक्सिजन मेळनासतना आशिल्ल्या बेड मेळनासल्या आस्पत्री मेळनासल्या लोकांक सगळ्याक ह्या लोकांक देवाच्या हाती आमी दिवया जेजूच्या हाती आमी दिवया तुजी कुटुंबाच्या सगळ्या सान्यांक जेजूच्या हातीन तूं दी तुज्या भुरग्यां मेळां तुज्या हातीन ताका देवाक दी आनी एक मात्र इतल्या मतीन दवरा तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या कामा खातीर तांकां सरेंडर करा देवा कडेन मागा म्हज्या भुरग्यांक यूज कर सोमिया म्हणून खालतेपणी मागा तुम्ही देव तुमच्या भुरग्यांक उपयोग करतलो कित्याक मुखल्या दिसांनी प्रवाद्याची गरज आसा संवसारात सुवार्ता परगट करूंक आमकां युवजनांची गरज आसा देखून भुरग्यां खातीर मागा आनी सगळ्या युवजनांक तरणाट्यांक भेटोवन दिवन तुमच्या सगळ्या कुटुंबांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आमी भेटोवन दिवन मागता आनी सगळे इंटेन्शनां आमी भेटोवन दिता प्रत्येक जावन नथालिया मॅनेजर्स म्हणली बहीण आतां मस्त पिडेस आसा तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एक फातिमा म्हणले तरणाटे 1 महिन्याचे जास्त 1 महिन्याचे भुरग्यां आसा त्या भुरग्याक कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून आयला देखून त्या त्या फातिमाक जेजून आपण गुण करचे खातीर मागया आनी जायते याजक धार्मिकांक कोविडार कश्टून आसात जायतो लायक भाऊ भयणी प्रिचर्स कश्टून आसात जायती आमी मरणां पळयते आसा तर मगच्या भाव आनी भयणी आसतावन आमी सकट सांगता बेळोवन मागया आमच्या सकाळच्या इंटरसेशन मागण्याक जायते जाणां तुमी अटेंड जाय आनी की चडान चड संगता मागताना तुमकां जाय जाली कृपा आदार तुमच्या कुटुंबाक मेळटा देखून स्पेशली आमी मागता कामनातलेल्या सगळ्या युवजनां खातीर आनी बरो फुडार तांकां मेळच्या खातीर तांचें एज्युकेशन कंप्लीट जावच्या खातीर चोर पिडेस तांकां खातीर एक घडी भर मागया आनी तुमची सगळी इंटेन्शनां कितें तुमी घाल्लीं आसात सगळ्या तांचे खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन विनीत तावरो एका एक मोतीक समाधान मेळच्या खातीर खंडीत जावन बहिणी विनिता तुका खंडीत जावन आयचे देवाचें उतर तुज्या मतीक समाधान दितले सगळ्या वायटांतून तुका सुटका दितले देखून हर एकले तुमच्या इंटेन्शना खातीर विशेष कोणे पुरा इंटेन्शन आज घाल्यात तांच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागते आसा हालेलुया 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 Hira baba rakala vara dega shandara bara karbala rakala Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory, glory, glory. The mighty anointing of the Holy Spirit. Touch them, heal them and set them free Lord Jesus. Every COVID patient Lord, they will be healed Lord Jesus. Let your healing power flow. तुझे अपवर्ड सोमे जेजो हर एक क्लॅपिडे असतात सुटका दी जेजो मतीक समाधान दी काळजान संतोष दी सोमिया जेजो हर एकल्या भुरग्यांक तुका समर्पण कर दिता बाबा हर एकले बाबा सगळी कंचे पुरा कॉफ आणि कोल्ड एलर्जी आणि कोविड पॉझिटिव्ह सगळे तुझ्या पायां तळा भेटून हर एकला तुझे आशीर्वाद घाल हर एक वाईटाचे सत्य तुटून पडून दिया वेळा आणि हर एक बरेपण त्यांच्या फॅमिलीत येऊन दी त्यांच्या कुटुंबात येऊन दी आणि जी कोण आज हजर जाल्यान समान सगळ्यांक तुका भेटून दिता बाबा आणि कोविडा खातीर वावर करता हर एकला तुका समर्पण दिता सगळ्या समाजसेवकांक NGOंक तुका समर्पण कर दिता आणि सगळ्या इंटेन्शनां कितें घाल्यान तांकां सगळे आमी भेटून दिवन तुझ्या विशेष कृपेन तांकां भर आणि सगळ्यांच्या भुरग्यांक आज जॉईन जाल्या त्यांच्या भुरग्यांक तुझ्या महिमे खातीर उपयोग कर मुखल्या दिसांनी म्हणून मागता आणि देवाची विशेष कृपा आणि आधार तुमकां समेस्त तांचेर पडून दी मागता हालेलुया 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 हिरा बाबा राकाला वरदगार जीसस जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड praise you Lord glory 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 hira baba rakhala varaga shandar bar Jesus thank you Lord thank you Father thank you Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord सगळे आम्ही जेजून शिकयले मागणे आम्ही सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांचा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची वादकां बगस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन
नमान मरिया कृपेन भरलेले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियम तेर तू सदैव आणि सदैव वाढ जोग जेजो भगवंत थी मरिया देवाचे मा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड तुमकां समेस्तांक आज जॉइन जाल्या समेस्तांक देव बरें करूं सर्वेस्पर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून दी आणि तुमकां सोर वायटांतल्या अवघडांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिडांतले आणि कोविडांतल्या राखण व्हरून दी सांबाळून दी तुमच्या मुखलान तुमची वाट व्हरून दी तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन काणी घेवन दी तुमचे वयर आसून तुमकां आशीर्वाद दिवन दी तुमच्या संगतान तुमकां भद्रते दिवन दी तुमकां भितर आसून तुमकां भलायकी दिवन दी आणि सदांच तुमकां राखून दी सांबाळून दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन तुमकां बरें मागता सगळ्यांक बरी रात मागता गुड नायट येवच्या सोमारा परत मागण्यांत आमी मेळया आणि तशेंच हर एक दीस सकाळींचे आमचे मागणे आसा 7 ते 8 विनवणेचे मागणे गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करून सगळ्या संवसार खातीर मागता ते वेळा तुम्ही जॉइन जाया आणि हाचे लिंक तुम्ही जाय जाल्यार कान घेवेत आणि तुम्ही ह्या मागण्यान जॉइन जावंक तुका हांव आपण तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.